नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळय आयच्यो मुखेल खबरो. भारत आणि ब्रिटन देशांमदी मुक्त व्यापार कबलातीचे जाल्यो सयो. दोनूय देशांमदल्या नागरिकांक रोजगाराच्यो आणि व्यापाराच्यो नव्यो संधी. गोंय विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात शार आणि उदरगत खात्याचे मंत्री विश्वजीत राणे हांच्या प्रश्न उपस्थित करपाच्या मागणेक हरकत. सभेच्या कामकाजान आयल्यो आडमेळी. गोंयांत देशी विदेशी पर्यटकांचो आंकडो वाडटोच आसा. पर्यटन मंत्र्यांनी विधानसभेत दिली गवाय. अनुसूचित जाती जमाती राखीवता विधेयक काँग्रेस पक्षान विरोध केल्ल्यान परत एक फावट संसदेन मान्य जावपाक पावले ना. मुखेलमंत्र्याचो काँग्रेस पक्षाचेर आरोप. पश्चिम संस्कृतीक केंद्र उदयपूर आणि कला आणि संस्कृती संचालयाच्या जोड पालवान काणकोणच्या रवींद्र भवनात बहुभाषिक नाट्य महोत्सव. आता खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या ब्रिटन देशाच्या भेटेत आयज मुक्त व्यापार धोरण कबलातीचेर सयो जाल्यो. वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल आणि ब्रिटनचे वाणिज्य जोनाथन रेनॉल्ड्स हांणी दोनूय प्रधानमंत्र्यांच्या उपस्थितीत या कबलातीचेर सयो केल्यो. भारत आणि ब्रिटनच्या संबंधा खातीर आयचो हो दीस इतिहासीक थारला अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी कबलातीचेर सयो जाल्या उपरांत जोड पत्रकार परिशदेंत सांगलें. बऱ्याच वर्षाच्या मेहनती उपरांत दोनूय देशांमदी हो आर्थीक करार जाला. दोनूय देशांच्या समृद्धे खातीर ही कबलात खूप महत्वाची थारतली अशें तांणी मुखार सांगलें. भारतांतल्या कपड्यांक जोत्यांक भांगराच्या वस्तींक ब्रिटनची बाजारपेठ उक्ती जाल्या. बल्कि साझा समृद्धि की योजना है. एक और भारतीय टेक्सटाइल, फुटवियर, जेम्स एंड ज्वेलरी, सी फूड और इंजीनियरिंग गुड्स को यूके में बेहतर मार्केट एक्सेस मिलेगा. भारत के एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री के लिए यूके की मार्केट में नए अवसर बनेंगे. भारत के युवाओं, किसानों, मछुआरों और एमएसएमई सेक्टर के लिए यह समझौता विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होगा. वहीं दूसरी ओर भारत के लोगों और इंडस्ट्री के लिए यूके में बने प्रोडक्ट्स जैसे मेडिकल डिवाइसेस और एरोस्पेस पार्ट सुलभ और किफायती दरों पर उपलब्ध हो सकेंगी. बऱ्या काळासावन आमी ह्या कबलातीची वाट पळयताले. ही कबलात दोनूय देशां खातीर लाभदायक थारतली अशें ब्रिटनचे प्रधानमंत्री केर स्टारमर हांणी जोड पत्रकार परिशदेंत सांगलें. या कबलातीक लागून मुखेलपणान कामगार वर्गांक लाव मेळटलो. रोजगार मेळोवपाच्या नदरेन मजत जातली अशें तांणी जोड पत्रकार परिशदेंत मुखार सांगलें. For your leadership and for your pragmatism, and I'd like to thank everybody who's worked so hard to get this deal over the line. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटन देशाच्या भेटेर काल लंडनात पावले. काल लंडनात पावल्या उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां उर्बेभरीत येवकार दिलो. थंय उपस्थित आशिल्ल्या भारतीय नागरिकांमदी एक वेगळीच उमेद पळोवपाक मेळ्ळी. Started crying. You can see the tears in my eyes, the joy of seeing him live, and then the work which he's doing for the country is amazing. Like, he made us proud wherever we go. So we love you, Modi. I give my life to you, Modi ji. Long live Modi ji. God bless you. मोदी जी ऐसे ही मिलते रहिए. भगवान करे आपको लंबी आयु मिले. सच्चे राज ऋषि हैं आप. यूके में रहने वाले हम सब भारतीय ब्रिटिश नागरिक मोदी जी का बहुत स्वागत करते हैं और हमें पूरा विश्वास है
कि मोदी जी जिस तरीके से भारत को उन्नति करवा रहे हैं, आगे ले जा रहे हैं और भी आगे ले जाते रहेंगे। आज मोदी जी यहाँ यूके में आए हैं, ये हमारे सौभाग्य की बात है। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है, हम सालों से वेट कर रहे हैं इस चीज के लिए। इससे हमारे इंडिया और यूके के जो रिलेशन थे बहुत अच्छे होने वाले हैं। और हम मोदी जी को सामने देखकर ऐसा लग रहा है कि सामने भगवान, साक्षात भगवान आ गए हैं। और इतना अच्छा लग रहा है कि बार-बार मोदी आते रहे और ऐसे इंडिया यूके के रिलेशनशिप आगे बढ़ते रहे। लोकसभेत विरोधी पक्षान घातिल्ल्या बोवाळाक लागून सेगीत चौथ्या दिसा लोकसभेच्या कामकाजात आडमेळी आयल्यो आणि प्रश्नकाळ जावपाक पावलो ना। पयली लोकसभेचे कामकाज दनपारां 2 वरां मेरेन स्थगीत केल्ले। प्रश्नकाळाचो वेळ खूप म्हत्वाचो आसा, जातून जनतेकडेन संबंधित म्हत्वाच्या प्रश्नाचेर चर्चा जाता। तेन्ना बोवाळ करून वेळ वगडाय नासतना अशें आव्हान लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला हांणी संसदेत केले। सेकंड सप्लीमेंट्री क्वेश्चन सर। सेकंड सप्लीमेंट्री पहले भी कहा है कि प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है, आपका समय होता है जिसमें आप जनता की अपेक्षाएं, उनके महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाते हैं। सरकार की जवाबदेही होती है। कई मंत्रालय विभागों के अंदर आपके हुए उठायों से मंत्रालय विभाग में जवाब देते होती है। और मुझे कई मान्य सदस्यों ने कहा कि प्रश्नकाल बहुत मुश्किल से उनका आता है और आपका व्यवहार जिस तरीके से रहता है ये सदन की गरिमा के अनुकूल नहीं है। राज्यसभेन आयज नव्यान नेमिल्ल्या उज्ज्वल देवराव निकम हांचो राज्यसभा वांगडी म्हूण सोपूत विधी जालो। त्या उपरांत राज्यसभे मुखार तरेकवार निवेदन पत्रां दवरिल्लीं। त्याच प्रमाण राज्यसभेंतल्यान निवृत्त जाल्ल्या वांगड्यांक निरोप दिवपाचो सुवाळो जालो। राज्यसभेचे वांगडी JP नड्डा हांणी नवीन वांगड्यांक परबी भेटयल्या। जाल्यार निवृत्त वांगड्यांक तांच्या फुडाराच्या आयुश्यान यश आवडेला। ब्यूटी है कि वी अग्री टू डिसअग्री। हम डिसअग्री करते हैं, इसको हम अग्री करते हैं। और इसलिए नीतियों में, पॉलिसीज के साथ चर्चाओं में जिस तरीके से हमारे 6 साथियों ने पार्टिसिपेट किया है उससे हाउस बहुत एनरिच हुआ है। उनकी कंट्रीब्यूशन सदा ये हाउस याद रखेगा और उनके कंट्रीब्यूशन से डिबेट को एक स्तर मिला है। मैं उनको इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनको शुभकामनाएं देता हूं। पुराय भारतभरात आकाशवाणी आणि दूरदर्शनाच्या केंद्रांचे आधुनिकीकरण करपाचो वावर सुरू झाला। लागीं 2539 कोटी रुपयाच्या खर्चान हो वावर पुराय जातलो। माहिती आणि वितरावण राज्यमंत्री एल मुरुगन हांणी काल लोकसभेत ही माहिती दिली। केंद्रीय क्षेत्रीय येवजण आणि प्रसारणाची मुळावी संरचना हांच्या अंतर्गत हे आधुनिकीकरण सुरू आसा। भौशीक प्रसारण आनीक बरे करपा खातीर बिहारा सयत पुराय देशान व्हडा प्रमाणात बदल सुरू आसा। आकाशवाणीच्या आर्विल्लीकरणा खातीर 64.56 कोटी रुपयाची जाल्यार दूरदर्शनाच्या आधुनिकीकरणा खातीर 4.31 कोटी रुपयाची तरतूद केल्या अशी माहिती तांणी मुखार दिली। प्रसारणा खातीर वापरांत येवपी तंत्रगिन्यानाचे डिजिटलीकरण करप, पोरण्या यंत्रांच्या बदल्या नवी यंत्रणा खरेदी करप आणि स्टुडिओच्यो मुळाव्यो सुविधा वाडोवप असो वावर ह्या आर्विल्लीकरणात जातलो। मुंबईच्या उपनगरीय रेल्वेन जाल्ल्या बॉम्बस्फोट प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयान 12 गुन्यांवकारांची निर्दोष सुटका करपाचो निर्णय दिल्लो। ह्या निर्णयाक महाराष्ट्र सरकारान सर्वोच्च न्यायालयान आव्हान दिल्ले। महाराष्ट्र सरकाराच्या दाखल केल्ल्या याचिके उपरांत सुरू जाल्ल्या सुनावणे उपरांत सर्वोच्च न्यायालयान मुंबई उच्च न्यायालयाचो आदेश स्थगीत केला। 2006 वर्सा हो सांखळी बॉम्बस्फोट जाल्लो आणि फावो तितले पुरावे नाशिल्ल्यान मुंबई उच्च न्यायालयान 12 गुन्यांवकारांक निर्दोष सोडपाचो निर्णय दिल्लो। महाधिवक्ता तुषार मेहता हांणी ह्या प्रकरणाची बेगोबेग सुनावणी करची अशी मागणी केल्ली। मकोका कायद्या खाला सुरू आशिल्ल्या खटल्यांचेर ह्या निर्णयाचो परिणाम जातलो अशें सर्वोच्च न्यायालयान म्हळां। भारतीय जनता पक्षाचे फुडारी किरीट सोमय्या हांणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचेर खोस उक्तायल्या। मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिली, मी त्याचा स्वागत करीत आहेत। हे 2006 बॉम्ब खटल्याच्या सगळ्या आरोपींना फाशी झाली पाहिजे आणि मला विश्वास आहे की महाराष्ट्र सरकारतर्फे आता सर्वोच्च न्यायालयात
जी बाजू मांडली जाणार या सगळ्यांना फाशी होणार. आता घेऊया एक लहानसं विसर. वो सिंगर जिन्हें कहा जाता है केरला की बुलबुल. कहना ही क्या ये नैनिक अनजान सी जो मिले. संगीत में लार्जर दैन लाइफ योगदान के लिए जिन्हें नवाजा गया पद्म भूषण सम्मान से. जीना हो तो अपन के जैसे ही जीना. साथ ही बॉलीवुड के वो एक्टर जिनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ रही उतार चढ़ाव से भरी, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी. तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है. जानी मानी सिंगर के.एस. चित्रा जी और बॉलीवुड एक्टर प्रोड्यूसर संजय दत्त जी की जिंदगी से जुड़े दिलचस्प पहलू जानने के लिए देखिए रंगोली. मेरा दिल भी कितना पागल है. इस रविवार 27 जुलाई सुबह 8 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर. ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ डीडी नेशनल पर. देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. विसोपरांत येवकार पोळ्या मुखाविले खबरो. गोंय विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या 4थ्या दिसा सभापती रमेश तवडकार हांणी प्रश्नोत्तराच्या वरान सभाघराचो कामकाज 10 मिनटां खातीर तहकूब केले. विरोधी पक्षाच्या वांगड्यांनी विचारिल्ल्या प्रश्नाची जाप दितना तांणी विचारिल्लो प्रश्न न्यायप्रविष्ट आशिल्ल्या कारणान हो प्रश्न मुखार व्हरचो अशी विनवणी शार आनी उदरगत खात्याचे मंत्री विश्वजीत राणे हांणी केली. ह्या मागणेवेल्यान हरकत घेवन विरोधी पक्ष फुडारी युरिया लेमाव आनी हेर विरोधी फुडाऱ्यांनी कामकाज आडोवन धरपाचो यत्न केलो. सभापतीच्या आसना लागीं वचून विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी मागणी ओडून धरली. विरोधी वांगडी आयकुपाच्या तयारेन नाशिल्ल्यान प्रश्नवराचो काळ अर्धवरा खातीर तहकूब केलो. मंत्र्यान सांगले सबज्युडायस असल्यामुळे सबज्युडायस असल्यामुळे मंत्र्यान सांगले सबज्युडायस. गोंयांत येवपी देशी आनी विदेशी पर्यटकांचो आंकडो उणो जावंक ना अशी स्पश्ट गवाय पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी आयज विधानसभेत दिली. सभाघराचें कामकाज सुरू जातकच आमदार मायकल लोबो हांणी ह्या विशयाचेर विचारिल्ल्या प्रश्नाक मंत्री जाप दिताले. Speaker sir, e-visa program जो आसा is roughly about 170 countries have been already incorporated an e-visa program for coming into the country. Visa on arrival, Speaker sir, is given to around 4 countries: Japan, South Korea, UAE. तातूंतल्यान ह्या 3-4 countries आसा, that also Russia, which is given to specific metro airports, Mumbai, Bangalore, Delhi. ह्या 6 एअरपोर्टांचेरूच दिल्ली आसा. हे विचार जेन्ना आमी लास्ट 2 वर्सां Speaker sir, we have written मुख्यमंत्र्याक घेवन we have met aviation minister, मुख्यमंत्री स्वतः on this issue has met the home minister, we have spoken to the external affairs minister, we have corresponded to them and we are trying to ensure because letter delegation or to particularly we will also impress, let the postal MLAs come, let the stakeholders come, TTAG kora. Speaker sir, yeah, important as Speaker sir. Visa on arrival is the game changer for Goa. Speaker sir, visa on arrival has some plus and some minus points. No, European countries, when Nordic countries जावं European countries, whatever तांणी जे सांगला ऑलरेडी मांडिल्ले आसा. हाच्या मागीर जाल्यार मुख्यमंत्र्याक असेंब्ली जावन मुख्यमंत्री कडेन उलोवया आनी जाय पडले सगळ्या कोस्टल एमएलएजांक घेवन या. वचपाक काय ना, सोल्युशन मेळपाकूच जाय. कलेक्टिवली वी कॅन डू इट. विधानसभेत 0 वरान राजभास कायद्यान दुरुस्ती करपाच्या प्रश्नाचेर पेडणेचे आमदार जीत आरोलकार हांणी लक्ष वेधले. मराठी भाशेक राजभास कायद्यान दुसरी सुवात दिवची अशी मागणी तांणी ह्या वेळार केली.
towards the injustice done on Marathi lovers by not notifying it as an official language. Even though Marathi has deep roots presence in Goan culture. Speaker, is this a zero mention? This is absolutely violation. किधर? अरे zero असं mention कर फक्त आला मराठी. Value ना देखा zero म्हणजे zero तो लोडीचा. अरे value ना बुडल्या. अरे विचार अरे ना आता देवाची आरती मराठीन करतात, पत्रिका मराठीन छापतात, पेपर सगळे नॉर्थ गोवन सगळे मराठी, यांचे छापून येतात मराठीन. सर हो कोंकणी होय सारखे. कोंकणीन उलयता मराठी. अरे माझे कंप्लेंट आज सेकंड लँग्वेज मागल्या. फर्स्ट लँग्वेज मराठीन म्हाका वाचपाक येना. सेकंड लँग्वेज मागल्या हे म्हणून दिवचलच्या बायपास रस्त्याचे पावसाळा कोसळपाच्यो घडणुको सुरू जाल्ल्यान सुरक्षेच्या नदरेन हो रस्तो कांय प्रमाणात धोकादायक जाला अशें थळावेंनी म्हळें. 1 वर्सा पयलीं ह्या बायपास रस्त्याचे उक्तावण जाल्लें. सेगीत पडपी पावसाक लागून हांगा पावसाळा कोसळपाक लागिल्ल्यान थळाव्या नागरिकांनी सुरक्षेच्या नदरेन प्रश्न उपस्थित केला. जेन्ना पावसाळ्यात तेन्ना खरें म्हणजे तेंच्या लक्षांत येवंक जाय आसलें, बाकीचे तेंच्यांनी सर्वे करूंक जाय आसलो बाबा हे आनी फुडें जावचें न्ही. जाल्यार आतां तर तेंच्यांनी हें करूंक जाय. पयलें लक्षांत येता उदक पाजरता तेन्ना हे ह्या पावसाक तर नाजाल्यार फुडल्या पावसाक तरी कोसळटले. हे खरें तेंच्यांनी लक्षांत दवरूंक जाय आसलें बाबा एक रस्तो आसा त्याच्या फाटली जे जीव हे दवरूंक जाय. म्हणजे गॅप म्हाका दिसता 1 मिटर सुद्दां येना गॅप आसा हें पळोवंक गेल्यार. एक 2-3 मिटर तरी आसूंक जाय आसलें गॅप आसूंक जाय जाल्यार तें मातशें म्हणजे तितलें डेंजर जावचें नासलें. आनी दुसरो कसो तें कटींग आसा हें लक्ष जाता तुमच्या अशें मेन कशें आसा स्कुटरवाल्याचे सारके तेंकून वतात. कित्याक सांग हेवी गाडयो आसा पळय स्कुटरवाल्याचे तेंकून वतात आनी हे सामकें डेंजर आसा पळोवंक गेल्यार अशें. नावेली बाणावले भागांतल्यान वचपी पश्चिमी बायपास महामार्गावेले दिवे पेटनाशिल्ल्यान कांय धोके उत्पन्न जाल्यात. हाचेर बेगिना बेगीन उपाय काडून ही समस्या सोडोवची अशी मागणी आमदार विरेश बोरकार हांणी विधानसभेत केली. रस्त्यावेल्यान चलपी लोकांक आनी दुचाकी चालकांक लेगीत ह्या अवस्थेचो त्रास जाता तेन्ना नागरिकांची सुरक्षा मुखेलपणान मतीन दवरून भौशीक बांदकाम खात्यान संबंदीत खात्याक दुरुस्ती करपा खातीर सांगचे अशें तांणी कळीत केलें. अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या आरक्षणा खातीर गोंय विधानसभेतल्या गरजेची सगळी कार्यपुर्तताय केल्ल्या घर मंत्रालय आणि आदिवासी मंत्रालयाकडेन सेगीत आपणे ह्या मागणेचो पाठपुरावो केला. पूण काँग्रेस पक्षान सेगीत दुसऱ्या फावट ह्या आरक्षणाच्या आड संसदेत भूमिका घेवन परत एक फावट हा आरक्षणाचो विशय पयस धुकल्ला असो आरोप मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आयज केलो. म्हणल्यार आमच्या विधानसभेंतल्यान एसटी रिजर्वेशन मेळटा आमचो प्रयत्न आसा. म्हज्या टेन्युअरांत हांवें तें रेजोल्युशन हांगासर पास केलें. हांव कंटिन्युअसली मॉनिटर करता. बऱ्याच जाणांक म्हज्या एसटी भाव आनी भयणी घालपा खातीर म्हणजे म्हाज्या एक तो फॉलो आनी कोणी करूंक नासलेलो. ओके हांगा पास केल्या उपरांत कंटिन्युअसली हांव थंयचो आमचो ट्रायबल मिनिस्टर आसतलो किंवा होम मिनिस्टर आसतलो हांकां सांगून हांव जेन्ना जेन्ना होम मिनिस्टराक मेळटा तेन्ना तांकां तें रिमायंडूय करता. फाटले फावटी सेम थिंग जालें जेन्ना एसटी बील फाटले फावटी राज्यसभेन येयलें तेन्नाय तसोच विरोध केलो आनी ते बील फुडें गेले. ह्याय फावटी परत एकदां काँग्रेसीन तेंच केलें की एसटी रिजर्वेशन दिवपाचें काँग्रेसीक ना अशें म्हाका दिसता. कारण म्हणजे आमकां 27 रिजर्वेशन येवपाक जाय आशिल्लें म्हणून आमचो कंटिन्युअसली प्रयत्न आशिल्लो की एसटी रिजर्वेशन जावपाक जाय म्हणून. बट काँग्रेसीक खरें रिजर्वेशन हाडलेलें नाका हांगासर. त्याच पद्दतीचो काँग्रेस हांगा जमोवना म्हणून थंय विरोध करून दुसरेय फावटी जे आहा पळय न्ही हे बील पुश करपाचें काम तेंच्यांनी केलें. त्या खातीर 27 जर चुकून रिजर्वेशन मेळना जाल्यार ताका काँग्रेस जबाबदार आसतली अशें म्हाका दिसता. गोंयच्या नागरिकांनी सौर उर्जा वाठारांत गुंतवणूक करची अशी मागणी गोंय सौर उर्जा संघटनेच्या आदले अध्यक्ष संदीप नाईक हांणी केल्या. पीएम सूर्यघर येवजण आनी गोंय राज्य सौर उर्जा धोरणाचो भाग म्हूण पुराय गोंयांत दर एका घराचेर सौर उर्जा प्रकल्प स्थापन करपाचें उद्दिश्ट सरकारान दवरला जाचो लाव दर एका गोंयच्या नागरिकांनी घेवचो अशें आव्हान लेगीत तांणी पणजेंत आयोजीत केल्ल्या पत्रकार परिशदेंत केलें. Was introduced under the leadership of our Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant. This vision has given a significant boost to the sector, especially after gaining it with the aligning with the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi PM Surya Ghar Yojana, announced on 15th of February 2024.
targeting 1 crore household across the country with a budgetary outlay of 75,000 crores. As on date, the total installation which has been done across the country is 11.5 lakhs. In the last 14 to 15 months, the state has achieved almost 7 megawatt of installations of the solar rooftop under this initiative. Consumers have collectively received 5.3 crores in PM Surya Ghar Yojana from the central government and 13.5 crores under state subsidy scheme. This progress is directly a result of the visionary leadership of our Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant ji, who has set an ambitious target of achieving 65 megawatt of rooftop solar installation capacity by 2027. गोय सरकारान कला आणि सांस्कृतिक संचालनालय आणि अस्तंत संस्कृती केंद्र उदयपूर हांच्या जोड पालवान काणकोणच्या रवींद्र भवनात नाट्योत्सव 2025 या बहुभाषिक नाट्य महोत्सवाचे आयोजन केला. हो नाट्य महोत्सव 26 ते 30 जुलै मजगती जातलो. कला आणि संस्कृतीच्या राखण आणि उदरगती खातीर कला आणि संस्कृती संचालनालय गोय सरकार दर वर्सा कार्यशाळा, सर्ती आणि उत्सव घडोवन हाडटा. या 5 दिसाच्या बहुभाषिक नाट्य महोत्सवाचे उक्तावण मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी जातले अशी माहिती सभापती आणि काणकोणचे आमदार रमेश तवडकार हांणी दिली. काणकोणच्या सगळ्या लोकांक जे सगळ्या प्रकारचे बहुभाषी संमेलन म्हणजे 26 तारखेक मराठी नाटक भाषेची विहीर आणि 27 तारखेक संक्रमण हे हिंदी नाटक असतले. 28 तारखेर पुणे कोंकणी तियात्र असतले. 29 तारखेर कर्ण हे मुंबईचे एका संस्थेचे हिंदी नाटक असतले. आणि तसेच 30 तारखेर बायना का आयना हे मराठी नाटक असते. अशे तरेची 26, 27, 28, 29, 30 अशी वेगळी नाटकां आनी ताचो आस्वाद केवळ काणकोणचेच लोक न्ही, बाकीच्या लोकांनी घेवचो. आणि म्हणून ह्या पत्रकार परिशदेच्या माध्यमांतल्यान डिटेलिंग म्हणजे तुमी डायरेक्टर करतात कारण विशेष त्या क्षेत्रांत ते आसात. या वर्साच्या स्वच्छता सर्वेक्षणाचो राष्ट्रपती भोवमान हालींच पणजे शाराक फावो जाला. पणजे महानगरपालिका दर दिसा वेगवेगळ्या वाठारांनी वचून कोयर एकठांय करून पणजे शार नितळ दवरपाचो पुराय यत्न करता. हेच फाटभुंयेर नितळसाणीचो घेतिल्लो हो आसा एक आढावो. In Panaji, a sustained effort has been underway to reshape how cities manage food waste. By convening key food system actors, the city has been systematically assessing and reducing waste at its source, turning intention into long-term impact. Surplus production of food has always been the root cause for excess wet food waste, and addressing it would reduce food waste even before it enters the mainstream. Hotels, restaurants and casinos are key generators of large-scale food waste. A common issue between these generators is overproduction, which is preparing food for more people than necessary, leading to excess waste. CCP realized that institutional engagement and systems in implementation play a crucial role in tackling food waste at the source. At first, many bulk waste generators expressed resistance due to the added responsibilities and perceived operational burdens. To address this, the CCP launched targeted capacity building initiatives through training programs. Waste generators were educated on the importance of waste segregation, proper handling procedures, and their role in building a sustainable system. To ensure long-term viability, CCP also implemented a monthly sanitation fee for all waste generators that helped maintain accountability and urban cleanliness. A new program was introduced in the food waste utilization hierarchy to reduce avoidable waste and ensure safe redistribution. Surplus food produced by generators is served to the in-house staff and personnel as a first choice. Excess food is distributed to recognized shelter homes and institutions serving the underprivileged. To ensure the donated food is safe, CCP has partnered with the Food and Drug Administration as the official food safety and monitoring partner that helps monitor quality, hygiene
and safety standards, making sure all donated food is safe for human consumption. Now, with targeted institutional engagement, demand-based preparation, safe food redistribution, and structured accountability, Panaji has redefined food waste management for public food generators. This approach not only reduces the environmental burden, but also ensures food is redirected to where it's needed most, safely, responsibly, and sustainably. समाजातल्या निमाण्या मनशाक मुखेल प्रवान हाडपी आणि भागवत धर्माचो विचार आपल्या लिखाणांतल्यान आणि उलोवपांतल्यान पुराय देशभर पावोवपी संत नामदेव महाराजाच्या पंढरपुरांतल्या देवळाचो जीर्णोद्धार जातलो अशी माहिती महाराष्ट्राचे मुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस हांणी दिली. संत नामदेव आणि संत जनाबाई महाराज हांच्या 675व्या संजीवन समाधीच्या कार्यावळीन ते काल वांटेकार जाल्ले तेन्ना तांणी ही माहिती दिली. ह्या वेळार पांडुरंगाचे लेगीत घेतले. विकास आराखडा म्हणजे चोरी नाहीये. पंढरपूर विकास आराखडा म्हणजे सर्व लोकांना सोबत घेऊन आपल्या श्री विठ्ठलाचं जे मंदिर आहे त्या मंदिराचा आणि आपल्या संपूर्ण या परिसराचा विकास करणं हे याचं ध्येय आहे. देशातली पहिली मानवी अंतराळ कार्यावळ गगनयानाच्या प्रक्षेपण वाहनाची चाचणी पुराय जाल्या. ह्याच प्रक्षेपण वाहनांतल्यान भारत अंतराळान मनीस धाडपाचो आसा. विज्ञान आणि तंत्रगिन्यान मंत्री जितेंद्र सिंग हांणी ही माहिती काल लोकसभेत दिली. 2035 मेरेन भारतीय अंतराळ स्थानक स्थापित करप, 2040 मेरेन पयलो भारतीय चंद्रार धाडप ही देशाची दीर्घकालीन आणि महत्वाकांक्षी कार्यावळ आसा अशें तांणी मुखार सांगलें. भारत संवसारांतलो दुसरो सगळ्यांत चड मोबायल निर्माण करपी देश थारला. केंद्रीय माहिती तंत्रगिन्यान मंत्री जितेंद्र प्रसाद हांणी लोकसभेत विचारिल्ल्या लेखीत प्रश्नाक जाप दिली. भारताची मोबायल निर्गत 127% वाढल्या. 1500 कोटी वयल्यान 2 लाख कोटी रुपया मेरेनचो वेव्हार वाढला. मोबायल निर्मणेच्या वावरांत 28% वाढ जाल्या. ही वाढ आता 18,000 कोटी रुपया वयल्यान 5 लाख कोटी रुपया मेरेन पावल्या. भारताची तरणाटी बुद्धिबळ खेळगडी दिव्या देशमुख बायलांच्या फिडे संवसारीक बुद्धिबळ सर्तीच्या निमण्या फेरेन प्रवेश केला. तिणे आदली संवसारीक वस्ताद तेंग जोंग ली हिका उपांत्य फेरेंत हारायले. ह्या सर्तीत निमाण्या फेरयेन पावपी पहिली भारतीय बायल खेळगडी थारल्या. दुसऱ्या उपांत्य फेरयेन भारताई कोनेरू हम्पी चीनच्या लेंग तेंग जी हिच्या आड टाय ब्रेकरा खातीर खेळटली. काल तांच्या मदीं जाल्लो खेळ बादाबाद उरिल्लो. भारताच्या सात्विक साईराज ह्या जोडयेन चायना उक्त्या बॅडमिंटन सर्तीच्या उपांत्यपूर्व फेरेन प्रवेश केला. हाच्या पयलीं खेळिल्ल्या खेळांत ह्या जोडयेन इंडोनेशियाच्या जोडयेचेर 21-19, 21-19 अशें जैत जोडलें. भारत आणि इंग्लंडा मजगती सुरू आशिल्ल्या चवथ्या कस लावपी क्रिकेट खेळा माळेंत इंग्लंडान कुरुबावलो जिखून भारताक पहिली फलंदाजी करपाची संद दिली. काल भारतान 4 गडी वगडावन 246 धांवड्यो केल्ल्यो. आयजच्या दिसाचो खेळ 358चेर सोंपलो. आता पळोवया आयचे तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 30.8°C आणि उण्यांत उणें तापमान 24°C नोंद जाला. खबरो सोंपोवच्या आदी परतून एक फावट पळोवया मुखेल खबरो. भारत आणि ब्रिटन देशांमदी मुक्त वेपार कबलातीचेर जाल्यो सयो. दोनूय देशांमदल्या नागरिकांक रोजगाराच्यो आणि वेपाराच्यो नव्यो संदी. गोंय विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात शार आणि उदरगत खात्याचे मंत्री विश्वजीत राणे हांच्या प्रश्न उपस्थित करपाच्या मागणेक हरकत. सभेच्या कामकाजान आयल्यो आडमेळी. गोंयांत देशी विदेशी पर्यटकांचो आंकडो वाडटोच आसा. पर्यटन मंत्र्यांनी विधानसभेत दिली गवाय. अनुसूचित जाती जमाती राखीवता विधेयक काँग्रेस पक्षान विरोध केल्ल्यान परत एक फावट संसदेत मान्य जावपाक पावले ना. मुखेलमंत्र्यांचो काँग्रेस पक्षाचेर आरोप. पश्चिम संस्कृती केंद्र उदयपूर आणि कला आणि संस्कृती संचालनालयाच्या जोड पालवान काणकोणच्या रवींद्र भवनात बहुभाषिक नाट्य महोत्सव.
इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.